कोमुनात जमनीचेर एनक्रोचमेंट केन्नाच्यान सुरू जालें? कोमुनात जमनीचेर एनक्रोचमेंट हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार 90त सुरू जाल्लें, 1990त आनी वाडलें केन्ना तें तर आफ्टर 2000 हाज्या उपरांत तें मातशें चड वाडत गेलें. आतां कोमुनात जमनी कोणाच्यो? कोमुनादीच्यो म्हणजे गांवकारांच्यो. त्यो राखपाची रायट कोणाचो? कोणी राखपाक जाय आसल्यो जमनी ह्यो? तेंच्यांनीच राखपाक जाय आसल्यो. ह्या कोमुनादीचेर घरां बांदपाक दिली कोणी? सरकारान दिल्या? दिली कोणी तर तेंच्यांनीच दिली. कोमुनादीचेर रावपी 100% लोक सांगता म्हाका कोमुनादींतलीच जे कमिटी आसली किंवा जे गांवकार आसले कोण तरी ओके तांच्यांनी सांगलें बांद तूं आपूण पळयता. ओके कोणी तरी कोमुनादीच्या एकावंटाचेरूय पयशे घेतल्या, कोणी तरी आपल्याक रिसिप्ट दिवनूय पयशे घेतलेल्या, कोण तेन्नाच्यो ज्यो कमिटी आसल्यो तेंच्यांनी सांगलें बांद आपूण पळयता. म्हणून प्रत्येकान अशा पद्दतीन तांकां बांदपा खातीर दिल्या. आतां हें सगळें बांदता आसतना आमी जर व्हेरीफाय करून पळयत जाल्यार हे 100% भायले लोक न्ही. हांव म्हजें कॅल्क्युलेशन परत नीट सांगता. इट इज मोर दॅन 80% ऑफ द पीपल आर द गोवन पीपल. कोमुनादीच्या जमनीचेर सुद्दां 80% लोक जे आसा पळय न्ही हे गोंयकार आसा. आनी हे जर पळयतलो आसत तूं विलेज वायज काडून पळय आनी फक्त म्हापसा सारकिल्या सिटींत घडये कदाचित मागीर येवन मायग्रंट सेटल जाल्ले तुका दिसता आसत. आमी म्हटलां की तुज्या कडेन जी जागा आसा आनी तेज्या भोंवतणी 1 मिटर आमी ताका 400 स्क्वेअर मिटर डायरेक्टली दिना. इफ एकट्या कडेन 100 स्क्वेअर मिटर जागा आसतली ताज्या भोंवतणी 2 मिटर जागा जर धरली जाल्यार ताका सगळीच 200 स्क्वेअर मिटर जागा मेळटलो. तेका कोमुनादीकूय पयशे फारीक करपाक जाय आनी अकॉर्डिंग टू दॅट एडमिनिस्ट्रेटराकूय जे गव्हर्मेंट हाका भरपाक जाय तेय पयशे भरपाक जाय. आमी फुकट जमीन दी म्हणना. दुसरी गोट कन्सेंट ऑफ द कोमुनिदाद इज रिक्वायर्ड. आमी सांगलां तुमी तांकां कन्सेंट दियात, तुमचे पयशे भरपाचे आहा ते तुमी भरून घेयात आनी तांकां दियात. सपोज तुमी जर हे पयशे भरून घेवन तांकां दिवपाक तयार ना जाल्यार पयली जमीन थंय दिल्ली कित्याक? एक क्लियर कट तांकां सांगलां की युअर कन्सेंट इज रिक्वायर्ड आनी यू गिव देम कन्सेंट विदीन द 30 days. ओके यू टेक युअर लिगल मनी. जे कितें पयशे गव्हर्मेंट फाल्यां सकाळी ऑर्डर काडटले तुमी तुमचे पयशे जे आसा त्या सर्कल रेटाच्या संदर्भांतले पयशे जे आहा ते तुमी पयशे घेयात आनी तांकां कन्सेंट दियात. कारण जागा ताका सरकारान दिवंक नाशिल्ली. हांव म्हणटा गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. देन गव्हर्मेंट हेज नॉट हे करूंक शकलें ना, आडूंक शकलें ना किंवा तुमी आडूंक शकूंक ना तेन्ना तुमीच दिल्या तांकां. जाल्यार आतां तेंच्या कडल्यान तुमी पयशे घेयात तांकां कन्सेंट दियात. लेट देम डू द रेग्युलरायज तेंचो जो आहा पळय तो जागो रेग्युलरायज करूं दी आनी परत आसा तशें घरूय तांकां अंडर अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन ह्या एक्टाच्या अंडर घरूय रेग्युलरायज करूं. कोमुनादींनी कन्सेंट दिलें ना जाल्यार कोमुनादीची कन्सेंट दिली जाल्यार अकॉर्डिंग टू द बिल इट वील गो टू द एडमिनिस्ट्रेटर आनी फुडलो प्रोसेस कितें आहा तो जातलो. थंयच ते म्हणटात की तुमी आमकां चॉयस दवरना म्हणटा ते. तेंच्यांनी ज्या जाग्यार ऑब्जेक्शन घेवपाक जाय त्या जाग्याचेर अकॉर्डिंग टू द एक्ट तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन्स घेवचे की खंयच्या पद्दतीन ते घेवपाक शकता तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन घेवचें. कोमुनादीचेर आसलेली स्ट्रक्चर जी आयज आमी सांगता इट इज एन 28 फेब्रुवारी 2014 हाजी पर्यंत ताका डेडलायन आसा. बट त्या मनशा कडेन फाटली 15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसपाक जाय. 2014ची कट ऑफ डेट पण ताज्या पयलींची 15 वर्सां ताज्या पयलींची जर 15 वर्सां आमी घेत जाल्यार ऑलमोस्ट हो मनीस 99 पावता. म्हणजे हो मनीस 99 घर जर बांदलां आसत किंवा तो येवन तेणी आपली रेजिडन्स रावला आसत म्हणजे 15 वर्सांची जर रेजिडन्स घेतलो आसत जाल्यार तो केन्ना तरी 1995 गोंयांत येयल्लो आसपाक जाय. 99च्यान हांगासर वेवस्थीत रित्या आपलें रेशन कार्ड वोटींग कार्ड हे तेणी केलां आसतलें. तेज्या उपरांत रावंक सुरू केलां आनी मागीर केन्ना तरी तेणी कोमुनादीन घर बांदलां आसतलें. म्हणजे आयच्या घडीक त्या मनशाक गोंयांत येवन 30 वर्सां पुराय जालीं. 30 वर्सांच्या पयलीं केन्ना तरी तो आयलो, तेणी हांगासर वोटींग कार्ड रेशन कार्ड केलां आसतलें आनी तेज्या उपरांत तेणी कन्सर्न कोमुनादीच्याच कोणाक तरी धरून तें घर बांदलां आसतलें. विदावट डॅट इट इज नॉट पॉसिबल. हांव जाल्यार सांगता तुका खंयच्याच कोमुनादीन गोंया भायलो मनीस तरी येवन घर बांदूंक शकना.